गोंयकारांची सुशेगाद वृत्ती आणि राजभाशेक तिचे स्थान दिवपाच्या विशीं अनासंस्थेक लागून कोंकणी मराठी भाशा ही राजभाशा जावपाक पावंक ना अशें मत राजभाशा खात्याचे आदले संचालक प्रकाश वझरीकर हाणें सांगलें. राजभाशा दिसा निमतान वझरीकार गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतालो. आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आणि दिगंबर कामत हांणी राजभाशेचे सरकारी कामकाजात अंमल हाडपाचो यत्न केल्लो. मात त्याचे उपरांत कांयच यत्न जाले ना अशें वझरीकार हाणें सांगलां. हाडून राजभास खात्याचो तांकां संचालक केल्लो. एक आज राजभास दीस आनी म्हजे बरोबर आसात प्रकाश वझरीकार लेखक, नाटककार, कोंकणी शिक्षक. म्हत्वाचें म्हळ्यार तो राजभास खात्याचो आदलो संचालक. एक बरें जाल्लें की सरकारान तांकां शिक्षक आशिल्लो तो आपोवन हाडून राजभास खात्याचो तांकां संचालक केल्लो. एक बरी घडणूक अशी म्हणून हांव इतल्या खातीर पळयता की सरकारची इतली सगळीं खातीं आसतात, इतले सगळे डिपार्टमेंट आसतात. कोणी जर बरो जर मनीस त्या खात्या विशीं आस्था आशिल्लो जर आसलो ताका त्या खात्यार हाडप ही सरकारची लागणूक. तो तें सरकारान एक बरें केल्लें. तें सोडलें जाल्यार राजभास कायद्याची कितें अंमलबजावणी जाता. कारण हांव अशें म्हणटा की हें फकत आतां एक तोंडाक लावपाचें एक लोणचें पळय आहा तें बाबा आमची राजभास आसा अशें समजून घेवप. राजभास जातकीर गोंयाक घटक राज्य मेळ्ळें. तें एकमेव जर साध्य जर आमचें सोडलें पूण तेंच साध्य नाशिल्लें न्ही. राजभास जातकीर कोंकणी आनी मराठीचो प्रसार बरे तरेन जावचो, सगळ्याक भाशा जावची पावची आनी सरकारी योजना ह्या भाशेंतल्यान जावन लोकां मेरेन आमी पावचे अशे तरेची ती योजना आशिल्ली न्ही. तुका कितें दिसता की हें यश आमचें काय अपयश? म्हाका हातूंतल्यान अपयश अशें हांव म्हणिना, पूण आमची जी अनास्था जी आसा एकंदरीत गोंयकारांची, मागीर ते कोंकणी म्हणपी आसूं किंवा मराठी म्हणपी आसूं, अंमलबजावणी करपा संदर्भांत जी आमचे कडेन जितली तळमळ आसपाक जाय लोकसमुहांतल्यान ती अजून तळमळ निर्माण जायना आमच्या मदीं. आनी थोडीशी आमची सुशेगाद वृत्ती जी आसा ती ताका कारणीभूत थारता. म्हाका याद जाता 2012 वर्सा स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर हांणी हें खातें सांबाळ्ळें आनी म्हाका ताजो संचालक म्हणून नेमलो. तांणी स्वता आपणें त्या फायलीचेर कोंकणींतल्यान नोटीन घालपाक सुरवात केली. पळयलें हें मान्य आसा, मंजूर आसा अशें तरेचें. आनी ताणें सांगलें सगळ्या खात्यांच्या संचालकांक की तुमी बीन इल्लें बरयात, तुमकां येता ते भाशेन बरयात. इतलेंच न्ही की ताणें आपली विधानसभेंत अर्थसंकल्पीय भाशणाचो पयलो वांटो आसा तो कोंकणीन आपले शैलीन वाचलो. ही राजभाशा म्हणटा आसतना संपूर्ण राज्याची भाशा सगळ्यांक समाविष्ट करून हाजी अंमलबजावणी जावपाक जाय आसली. त्या नदरेंतल्यान जी तळमळ दिसूंक जाय ती दिसिना. आतां पर्यंत आमचे कडेन फक्त 10 नोटिफिकेशनां प्रकाशीत जाल्ली आसा राजभाशेच्या अंमलबजावणी संदर्भांत. हय, आनी ती बीन दिगंबर कामत हांच्या कार्यकाळांत जाल्ली तितलीच. पूण काम जावना अशें न्ही, काम जालां, पूण अनास्था आसा आमच्या मदीं. आनी म्हत्वाचें म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यां मदीं स्वता हांव बीन ताचो एक भाग आसा. आमकां सगळें येता न्ही अशें तरी ग्रांटेड धरप तशें नासता. आपले भाशे विशींचो, आपले जमनी विशींचो स्वाभिमान हो राजभाशे कडेन संबंदीत आसा. तो स्वाभिमान जागृत जावंक जाय दर एका मदीं. एक सादो प्रश्न येता. सरकार आमचे इतले अधिकारी आसात, येदे व्हडले प्रशासकीय येदे व्हडले आमी अवडंबर निर्माण केला. कोंकणी भाशेची सक्ती जाता हांगा त्या शिवाय प्रमोशन मेळपाक जायना अशे तरेचो एक कायदो आसपाक जाय न्ही. बरोबर. मुळांतूच ती सरकारी सगळ्यो जायराती येतात त्यो कोंकणी भाशेचें ज्ञान आवश्यक म्हणून किंवा गरजेचें हातून. तें मॅन्डेटरी ह्या हितून येत ना. ते सक्ती जर करतलो जाल्यार ते तशे तरेचे विधेयक विधानसभेन पास जावंक जाय.